नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी आदले सेना प्रमुख नरवणे हांच्या अप्रकाशीत पुस्तकाचो उल्लेख केल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ. लोकसभेची कारवाय अध्यक्षान केली स्थगीत. लोकसभेत आयज राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर जाल्ली चर्चा. शिक्षण, भलायकी आनी हेर मळार जाल्ल्या उदरगतीचेर वांगड्यांनी उक्तायले समाधान. शिक्षण मळार व्हडा प्रमाणात जाता बदल. सरकार ह्या बदला प्रमाण पावलां उबारतात. मुखेलमंत्र्यांनी QS परिशदे वेळार केले उलो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक जोडिल्ले तुये हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचे मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी जाल्ले उक्तावण. हांगा रोखडीच शस्त्रक्रिया सेवाय जातली उपलब्ध. मुखेलमंत्र्यांचे उतर. अंदू 5 ते 18 मार्च मेरेन गोंयांत जातलो शिगमोत्सव. सांजे 4 वरां ते रातची 10 मेरेन शिगमोत्सव मिरवणुकेचे आयोजन करपाचे समितीक दिल्यात निर्देश. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर जाल्ल्या चर्चे वेळार विरोधी फुडाऱ्यांनी बरोच बोवाळ घातलो. त्या खातीर दनपारां 3 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी आदले सेना प्रमुख MM नरवणे हांचे अप्रकाशीत पुस्तकाचेर चर्चा केली. त्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जे पुस्तक प्रकाशीत जावंक ना ताचेर चर्चा करची न्हय अशें म्हणना फुडें सभाघरांत बरोच बोवाळ केलो आनी सभाघराचें कामकाज दनपारां 3 वरां मेरेन स्थगीत केलें. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not. Only starting. प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं. यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए. नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है. अध्यक्ष महोदय या लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. नेमांचे पालन जायना जाल्यार चर्चा तरी कशी जातली असो प्रश्न केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी ह्या वेळार केलो. भारतीय सशस्त्र दळाचेर केल्ली टिका अनुचित आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते. रूलिंग दे दिया. अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं. लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है. स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़ी है. राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए. बोल नहीं रहा है. पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके. आज लोकसभेन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वान देशान खूबशे बदल जाल्यात. 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर आयल्यात अशें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलें. The address of the Honourable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter century when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी ESIS हो खूब म्हत्वपूर्ण आसा अशें सांगलें. तशेंच तांणी समस्यांचें समाधान करपाचो विश्वास व्यक्त केलो.
सेंट्रल टीचर आती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूँ और ESIC कमेटी के मेंबर हैं। हम साथ में मिलकर उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंसस और सम्मति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी येवजण्यांसंबंधित प्रश्नाचे जाप दिले। शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान चलयांक सशक्त करपाचो उद्देश आसा अशें तांणी सांगलें। बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में GR में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते काल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। शिक्षण मळार नेटान बदल घडटा आणि त्या संदर्भात सरकार फावो ती पावलां उखलता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सावन गोंयांत सुरू जाल्ल्या QS इंडिया शिखर परिशद उच्च शिक्षणांतल्या भागदारां खातीर अर्थपूर्ण संवाद घडोवन हाडपा खातीर एक मुखेल माची थारल्या। गोंयांत ही शिखर परिशद 1 ते 3 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतली। I appreciate the work of the QS and the leadership of Dr. Ashwin Fernandes, whose efforts reflect how globally connect India and the Goan professionally can enhance the India academic standing in the worldwide. Guided by the national priorities, the government of Goa has taken the deliberate policy and legislative step to create the transparent and enabling environment for higher education. As a result, the reputed institutions such as the Parul University have already established a campus in Goa, while the institutions like the MIT, the World Peace University, and other universities, the Ganpati University, National Forensic Science University, the Indian International School of Law, IIT, NIT, have already established their campus in the state of Goa. This growth is not an accident. It is a part of our clear strategy, expanding the academic choice and reduce the need for the Goan student to migrate outside the state, and introduce the global benchmark program in emerging disciplines. गोंय राज्य वेटलँड प्राधिकरण कारापूर हांगा आयोजीत राज्य पावंड्यावेल्या संवसारीक वेटलँड डे सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हजर रावन ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाले। गोंयांत नंदा तळ्याचें रामसर स्थळ आनी 100 वयर वेटलँड तशेंच जैवविविधतायेन गिरेस्त अशीं स्थळां आशिल्ल्यान गोंयची खोल पर्यावरणीय गिरेस्तकाय दिसून येता। अंदूचो विशय वेटलँड वाठार आनी पारंपारीक गिन्यान सांस्कृतीक दायजाची परब मनोवप असो आसा। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शास्त्रीय समुदाय चलयत संवर्धन आनी वेटलँड वाठाराचो टिकाऊ वापर करपा खातीर गोंय सरकाराची वचनबद्धताय उक्तायली। वेटलँड मित्र जावन फुडल्या पिळग्यां खातीर ह्या अमूल्य सैमीक संपत्तीची राखण करपा खातीर एकठांय वावुरपाचोय उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। वेटलँड डे मनोवपा फाटीमागचें कारण इतकेंच आसा की वेटलँड आनी हो निसर्ग वाचोवपाचें काम नेक्स्ट जनरेशनान म्हणजे तुमी करपाक जाय। आमी सगळ्या जाणांनी घरा कडेन वचून आनी आमकां मेळटा तांकां सांगपाक जाय आमच्या घरांतलो कचरो पिशवेन बांदून उदकान उडोवनाकात म्हणून। बरेच जाण घरा कडल्यान वता आसतना आई पिशवेन बांदून दिता आनी बाबा स्कुटरींतल्यान वयता अस्सो काडटा आनी उदकान उडयता। आज घरा कडेन चलात आनी पयलीं सांगात कसलोच कचरो हो नितळ उदकान न्ही खंयच्याच उदकान उडोवचें ना म्हणून। ज्यो ग्रामपंचायती कचरो कलेक्ट करता तांच्या कडेन कचरो त्या कलेक्ट करून ती व्हरप हो गरजेचो आसा। आनी आमी वर्ल्ड वेटलँड डे मनयता आसतना आमी सातत्यान जाका म्हणटा की पुराय हो वेटलँड किंवा पुराय हो निसर्ग मागीर तें उदक जावं झाडां आसतलीं हे सगळें सांबाळप हे आमचेर आसा। त्या खातीर म्हटल्यार हाजी थीम इज अ ट्रेडिशनल विजडम इन द वेटलँड मॅनेजमेंट। आमी हे सगळे सांबाळपा खातीर आमच्या नेक्स्ट जनरेशनान जें काम करपाक जाय ताज्या बद्दल जो अवेरनेस करपाक जाय। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। अंदू गोंयांत शिगमोत्सवाक अंत्रुज म्हालांतल्यान 5 मार्च सावन सुरवात जाता। हो शिगमोत्सव 5 मार्च ते 18 मार्च मेरेन पुराय गोंयभर मिरवणूक काडटलो। मजगतीं 6 तारखेक कळंगूट, 7 मार्च पणजे, 8 मार्च म्हापशा, 9 मार्च मांद्रे, 10 मार्च दिवचल, 11 मार्च सांखळे, 12 मार्च शिरोडा, सांगे, 13 मार्च धारबांदोडा आनी कुंकळे, जाल्यार 14 मार्च मडगांव, 15 मार्च वास्को आनी पर्वरे, 16 मार्च वाळपय आनी कुडचड्यां, 17 मार्च केपें आनी काणकोण, जाल्यार 18 मार्च पेडण्यां शिगमो जातलो। हे विशीं पत्रकारांक अदीक म्हायती दितना गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी सगळ्या शिगमोत्सव समितीक वेळाच्या बंधनाक पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्या। ही शिगमोत्सव मिरवणूक सांजेच्या 4 वरांचेर सुरू करून राती 10 वरां मेरेन सोंपोवपाचो निर्देश दिला। 10 तारखेक, सांखळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, धारबांदोडा 13, कुंकळी सेंटरार 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुडचड्यां 16, वास्को 15 तारखेक आनी काणकोण 17 तारखेक। सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो। त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात। एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आनी दुसरो प्रायज मनी दितात। सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान। प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केल्या मेळून, ते म्हटल्यार जे रोमटामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताच्या वयर आसची ना। तांकां टायमूय आसतलो, जे टायमान ते सोंपयतले तो आमी रोखडेच तुमकां कळयतले। आनी त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीरच्या बेगीर जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन इच सेंटर। पेडणे आनी उत्तर गोंय खातीर भलायकी सेवा घटमूट करपा हेतान मुखेल अशा गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक जोडिल्ल्या तुवें सरकारी हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार जिता रोलकार, आमदार प्रवीण आल्लेकार, आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, जिल्लो परिशद वांगडी, सरपंच, दोतोर तशेंच हेर वडील अधिकारी हजर आशिल्ले। डबल इंजिन सरकारा खाला गोंयांत भलायकी क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। फुटल्या 6 म्हयन्यां भितर ऑपरेशन थिएटर सेवा सुरू करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें। सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा। घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारा न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो। म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। एट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे एडिजन मेडिसीन आसतलें, ऑर्थोपेडीक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा। आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले। फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले ओपीडी अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे, ओटी सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months। म्हाजें ऑफिस आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस विश्वजीत राणेचें ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आनी इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती ओटी सुरू जातली। पणजे 4 फेब्रुवारी सावन गोवा बूक फेस्टिवल 2026 आयोजन जातलें।
5 दीस चलपी ह्या उत्सवाचे नॅशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार, गोंय सरकार आणि समर्थ युवा फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानात घडोवन हाडटले. ह्या महोत्सवाचे औपचारीक उक्तावण 4 फेब्रुवारी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जातले. ह्या वेळार कला आणि संस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार, NBDचे अध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद सुधाकर मराठे आणि हेर मानेस्त हजर आसतले. हे विशींची माहिती NBDचे संचालक युवराज मळीक आणि लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशनचे अध्यक्ष किरण ठाकूर हांणी पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. The timings for the book fair will be from 11 o'clock till 8 p.m., which can be extended as per requirement in the response that the people want them. It may also increase in the evening. The entry for the entire event will be ticket free. There will not be any charges for any activity to participate and attend, whether it's the literary session, whether it is cultural session, or whether it is children events or competitions. Anybody can come, walk in and participate in that. That is free of cost. Idea is to promote and bring the society back to the power of books, back to the power of culture and reading. गोव्यात पुस्तक महोत्सव 4 फेब्रुवारी पासून 8 फेब्रुवारी पर्यंत 5 दिवसांचा पुस्तक महोत्सव होतो. तर त्यांनी नागपूरची व्हॅन पाठवून दिलेली आहे NBD, जी गावोगावी गोव्यात जाऊन प्रदर्शन, पुस्तक विक्री करत आहे. 200 पेक्षा अधिक स्टॉल असणार, 2 लाख पेक्षा अधिक नागरिकांनी भेट द्यावी असा आमचा प्रयत्न आहे. तर भव्य प्रमाणात पुस्तक महोत्सव होतोय. हजारो पुस्तकं असतील त्या ठिकाणी. केंद्रीय अर्थसंकल्पाविशीं उलयतना समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर आनी सशक्तीकरणा खातीर केंद्र सरकाराची वचनबद्धताय आनी उपक्रमांची तोखणाय केल्या. जो सपना है, जो संकल्प है कि विकसित भारत 2047 और उसको प्राप्त करने के लिए ये बजट का बहुत ही योगदान रहेगा. मैं खास तौर पे यहाँ पे जो इस बजट में जिन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत योजनाएं का यहाँ पे उन्होंने योजनाएं बनाई है, उसके बारे में बात करूंगा और बधाई भी दे दूंगा. एक तो पहली बार किसी वित्त मंत्री ने आगे आके कहा है कि हमारे जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग भाई बहनों है, उनके लिए AI एनेबल्ड टूल्स, AI एनेबल्ड डिवाइसेस उनको प्राप्त करने लिए मुफ्त में AI एनेबल्ड टूल्स मिलेंगे, ताकि उनकी जो दिव्यांगता के ऊपर उनको सहजता से ऊपर आना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए. उसके लिए उनको बहुत ही इस बजट से राहत मिलेगी. कला आणि संस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाविशीं आपलें मत मांडटना विकसीत भारत अर्थसंकल्प बायलां खातीर तशेंच तरणाटे अन्नदाता आनी गरिबां खातीर सर्वांगीण विकास घडोवन विकसीत भारत तांचो मार्ग स्पश्ट करतले अशा उतरांनी तोखणाय केली. शेतकरी आणि युवा या बिंदूचेर म्हणजे विशेष करून तांचो विकास कसो जातलो, तो विकसीत भारताच्या पुराय करपाच्या कसो ताचो विकास जातलो हाचो विचार करून केल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर जे आसा विशेष करून जे आसा की एज्युकेशन सेक्टर आणि हेल्थ सेक्टराचेर फोकस केल्लो आसा. आणि जेणे करून ह्या एज्युकेशन क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपा खातीर लागणारो तरूण जो आसा देशाक कशें समर्पीत करतले आणि त्याच बरोबर देशातलो प्रत्येक नागरीक आसा तसो सशक्त आनी सुदृढ आसपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हेल्थ सेक्टर जे आसा खूब मोठ्या मॉडेलासाठी सरकार केल्लें आसा. संत रोहिदास जयंती निमतान अनुचित जाती समाजातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो विश्व हिंदू परिशद सभाघर फोंडें हांगा आयोजीत जालो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण डॉ. दयानंद राव तशेंच खासा सोयऱ्यो म्हूण करुणा राजन सातर्डेकर हजर आशिल्ले. गोंयच्या अनुचित जाती समाजाक सरकारान दिल्ल्या शिक्षणीक साधन सुविधांचो उपेग करून जायत्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणात बरी प्रगती केल्या. ह्या खातीर संघटने वतीन तांचो भोवमान जाता अशें मुखेल सोयरे दयानंद राव हांणी सांगलें. Finally, we are all born to be happy.
हांवें हो प्रश्न म्हाका विचारलो, दलाय लामाक विचारलो की व्हॉट इज द पर्पज ऑफ लायफ. येदो व्हडलो मनीस, नॉट अ स्मॉल मॅन, आय फील प्राउड अँड प्रिविलेज दॅट आय टॉक टू हिम. ताणें सांगलें पर्पज ऑफ लायफ इज टू बी हॅपी. म्हणजे आमच्या सगळ्या शास्त्रांनी हेच बरयलां की चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. आम्ही सगळे साक्षात्कारी आनंदी व्यक्तिमत्व, पण आमकां आमच्या आनंदाच्या, आमच्या अंतरंगाची केन्ना जाणीवच जायना. ती जेन्ना जाणीव जाता तोच खरो आत्मसाक्षात्काराचो किंवा मोक्षाचो मुखेल. ह्या कार्यावळीच्यो खासा सोयऱ्यो करुणा सातर्डेकर हिणी लेगीत आपले विचार मांडले. बरें दिसता की अशे असोसिएशन्स फुडें येतात आनी आपल्या भुरग्यांक फुडें काडटात. कारण आज जर भुरगीं शिकली आनी फुडें सरली तरच आमचो समाज फुडें सरूंक शकता. कारण आतां शिक्षण खूब म्हत्वाचें आसा. शिक्षणान फक्त पुस्तकां वाचप न्हय, तर आपण खंयच्या तरी स्पोर्ट्सान किंवा आपूण गायनान किंवा खंय नृत्यान बरो आसा थंयसर भुरग्यांनी शिक्षण घेवपाचें आनी फुडें सरपाचें. कारण संदी खूब आसात, पण भुरग्यांनी फुडें सरूंक जाय आनी त्यो संदी खंय आपणाक उपलब्ध आसा ते जाणून घेवपाक जाय. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळय मुखावेळे खबरो. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी फोंडेच्या श्री शांतादुर्गा देवळाक भेट दिवन थळाव्या लोकांच्या शांती आनी समृद्धी खातीर प्रार्थना केली. उपरांत फोंड्या भलायकी सेवेच्या मुद्द्याचेर फोंडेकारां बरोबर तांणी संवाद साधलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी येता त्या विधानसभा वेंचणुकेन फोंडेच्यान आम आदमी पक्षाचो आमदार वेंचून आयलो जाल्यार फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलाचो पुरायपणान कायापलट करपाचें आश्वासन तांणी दिलें. ह्या वेळार तांचे सयत आम आदमी पक्षाच्यो गोंय प्रभारी आतिशी म्हाल्याना, प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, सरचिटणीस सुरेल तिळवे आनी फुडारी अरविंद तेंडुलकर हजर आशिल्ले. जैसे पौंडा में एक सब डिविजनल आईडी हॉस्पिटल है और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, मशीनें काम नहीं करती हैं, दवाइयाँ बनती नहीं है, लोगों का इलाज होता नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. यही हालत पूरे गोवा के अंदर है. अगर कोई भी बीमार हो जाए तो GMC जाना पड़ता है और GMC में बिना सिफारिश के ना इलाज होता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है. तो पूरे गोवा के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत बुरा हाल है. तो हम डिमांड करते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर अभी हमने 10 लाख का इंश्योरेंस किया हर बार का, ऐसे ही गोवा के अंदर भी होना चाहिए. और कल मैंने पौंडा के लोगों को यकीन दिलाया है कि अभी पौंडा बाई इलेक्शन है. पौंडा में अगर वो आम आदमी पार्टी का MLA बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, सब डिविजनल आईडी हॉस्पिटल, उसमें सारी फैसिलिटीज़ तुरंत मुहैया कराएंगे और ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को उसका फायदा हो सके. खण कंपन्यांनी मये वाठारांत चालू केल्ल्या अवैध खण कामांची दखल घेवन थळाव्यांनी मये ग्रामसभे वेळार हो विशय उखलून धरलो. खणेक लागून थळाव्या वाठारांतली शेती तशेंच उदका स्त्रोत इबाडल्यात, जाका लागून पर्यावरण आनी लोकांचेरूय वायट परिणाम जाता अशें थळाव्यांनी सांगलें. पंचायत वांगड्यांनी थळाव्या बरोबर रावन हो विशय उक्ताडार हाडटले अशें तांणी सांगलें. आयज आमचे मये पंचायतींत ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले.
जे 9 पॉयंट मांडल्या ग्राम पंचायती कडेन मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी सावय कंपनी पळय इलिगल आसा ती सगळे दाखोवन दिल्ली आसा आनी ज्यो गोष्टी ज्यो इलिगलच्या भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक सावकाराक पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिला सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून आमकां सगळो विश्वास आहा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडिंगूय आमकां सपोर्ट करपाक जाय कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक गेल्या ती बऱ्याक सगळ्या गांवांक सफलताय ज्यो गोष्टी जाय त्यो करूंक जाय त्यो गोष्टी केल्यारूच त्यो कंपनी चलतली जर त्या गांवांक करिना काय जाल्यार कंपनी ती चलची ना आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायतीन ह्या मयेचे ग्रामस्थ. केरी पेडणेच्या राखणदार देव आजोबाची जात्रा व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयली. जागृत देवस्थान म्हण नामनेक पाविल्ल्या या राखणदार आजोबाची जात्रेक राजकीय फुडाऱ्या सयत व्हड्या प्रमाणात भक्त लेगीत वांटेकार जाल्ले. आदले आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी राखणदार आजोबांचो आशीर्वाद घेतलो. या जात्रे वेळार स्वर आजोबा ही सांस्कृतिक कार्यावळ खासा आकर्षित थारली. या वेळार आयोजित भक्तिसंगीत आणि शास्त्रीय गायनान सरभोवतणचे वातावरण अधिक भक्तिमय झाले. आता पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.5°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2°C नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. विरोधी पक्षफुडारी राहुल गांधी हांणी आदले सेना प्रमुख नरावणे हांच्या अप्रकाशीत पुस्तकाचो उल्लेख केल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ. लोकसभेची कारवाय अध्यक्षान केली स्थगीत. लोकसभेन आयज राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर जाली चर्चा. शिक्षण, भलायकी आनी हेर मळार जाल्ल्या उदरगतीचेर वांगड्यांनी उक्तायलें समाधान. शिक्षण मळार व्हड्या प्रमाणात जाता बदल. सरकार ह्या बदला प्रमाण पावलां उबारतात. मुखेलमंत्र्यांनी QS परिशदे वेळार केलें उलोवप. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक जोडिल्ले तुये हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचे मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. हांगा रोखडी शस्त्रक्रिया सेवाय जातली उपलब्ध. मुखेलमंत्र्यांचे उतर. अंदू 5 ते 18 मार्च मेरेन गोंयांत जातलो शिगमोत्सव. सांजे 4 वरां ते रातची 10 वरां मेरेन शिगमोत्सव मिरवणुकीचे आयोजन करपाचे समितीक दिल्यात निर्देश. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 पराच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.